नमस्कार. राज्यात जोरदार पाऊस सुरू असा आणि एज युजुअल सरकार अजून निद्रस्त अवस्थेन असा. सरकाराची यंत्रणा जी असा ही कमकुवत असा आणि वारंवार हेचे प्रदर्शन आमकां दिसून येता. हो व्हिडिओ काढपाचे कारण म्हणजे आम्ही जाणा आसतले की गेल्या वर्सा परसकड आणि मालप्या ह्याच्या वयल्या भागाचेर जी दरड कोसळ्ळी आणि कितकेशेच म्हयने महामार्ग बंद असलो. मुख्यमंत्र्यांनी सांगले की ताचे तातडीन काम सुरू जातले आणि हो महामार्ग ओपन जातलो म्हणून, आणि तांच्यानी तशें केले. पण आता येद्या व्हडल्या मुसळधार पावसाच्या अनुषंगान परतून ती दरड कोसळपाची शक्यता ही 100% असा. आणि हाज्या वयल्यान कळटा की जे काम तेंच्यांनी केले MVRन हे परतून निकृष्ट दर्जाचे असा. कांयच करूंक ना थंयसर. बेश्टी माती थापल्या आणि बेश्टी लेवलिंग केल्या. आता येद्या व्हडल्या पावसाचे उदक असा, ह्या उदकाकूय वाटेचे प्रयोजन करूंक ना. सो ते सगळे सकयल येतले आणि उदका बरोबर परतून ही माती जी थापून दवरल्या थंयसर ती सगळी रस्त्यार येवन परतून ब्लॉक जातलो. पण म्हाका कळकळीची विनंती करपाची मुख्यमंत्र्याक आणि गोवा सरकाराक की कॅज्युअलिटी जावच्या पडली, इन्सिडंट जावच्या पडली किंवा दरड कोसळच्या पयली हाजी निरीक्षण करचे आणि हो महामार्ग हो बंद करचो. कारण हो धोकादायक असा, कोणाचो जीव घेऊ शकता. आणि हाजे जर अशें जाले जाल्यार हाजो पूर्ण जबाबदार तो MVR आसतलो, PWD चीफ इंजिनियर आसतलो, पेडण्याचो कलेक्टर आसतलो. कारण कलेक्टराची तितकीच जबाबदारी असा, ताणें ते रिपोर्ट जे इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट धाडचे असता. आणि मुख्यमंत्री आसतलो. सदांच मुख्यमंत्री सांगता की भिवपाची गरज ना म्हणून. पण आता भिवपाची गरज असा, कारण ती दरड जर कोसळ्ळी आणि त्या वेळाचेर जर कोण तरी गाडी घेऊन वता असताना त्या हेतून जर सापडलो जाल्यार ताजो जीव वचपाची शक्यता ही 100% असा. गेल्या वर्सा आमी पळयली की कशा रितीन एक 4 व्हीलर आणि त्या 4 व्हीलरान बसपी सगळे मनीस असले, कशा रितीन दैव चमत्कार जावन तांचो जीव वाचलो गेलो. पण प्रत्येक फावटी अशें जावचें ना. कारण निसर्ग ह्यो निसर्गाशी खेळपाचें ना अशें वारंवार निसर्ग सांगता आणि गोवा राज्य सरकार परतून निसर्गाशी खेळपाचो प्रयत्न करता. सो म्हाका परतून एकदा विनंती करपाची आसा सरकाराक की हो महामार्ग जो आसा हेचे निरीक्षण करून तातडीन हो बंद करचो. कारण पुन्हा एकदा दोनय सायडीतले दरड कोसळून महामार्ग बंद जातलो.